सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो युकार आयच्या मिसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन ही मिसाची मांडावळ सांबाळटा सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी समुदाय इग्रेजा सेक्टर 2. किरीत भाशेन आयच्या दिसाक मागूंक लायता आर्वीन आपले भलायकी पासो, तशेंच लेवियो जॉर्ज आपलो जल्माचो दीस समोरमता. मेथन मिनेझीस आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या खातीर मागूंक लायता. आमची बाबा भयणां जीं दुयेंत आसात, पिडेंत आसात, किरीत भाशेन आमी तांचे खातीर मागुया. विनिता पिंटो किरीत भाशेन सिरियस आसा, ताचे खातीर आमी मागुया. तशेंच लॅनी फेर्नांडीस आनी कायतान बार्बोसा हे दोगूय पिडेंत आसात, तांचे खातीर मागुया. आमची भयण सांतान किरीत भाशेन पिडेंत आसा, आपल्या खातीर मागूंक लायता. देवान तांकां सगळ्यो पेकोवणेचो हात दिवन तांचो इलाज करूंक तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 25वो आयतार आनी आयचो हो आयतार आमच्या गोंय दामावच्या महादोम प्रांतांत लौकिकांच्या मुण्यारपणा खातीर भेटयला. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा थावन जेजूच्या त्रिपेत कार्यांत आमकां वांटो मेळ्ळा. लौकीक भावार्थी कशी आमकां पवित्र सोबेच्या मिसावांत एक खेरीत जबाबदारी आसा. आमच्या कुटुंबांनी राजकी आनी समाजीक मळार ही आमची जबाबदारी पाळून शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमी जाता. सोमयार आनी सोमया भायर वेता थंयसर बरी खबर परगटूंक आमचो कायदो आनी जबाबदारी. आमकां लौकीक भावार्थ्यांक एक आपोवणें आसा, तें आमी समजूंक, ल्हानविकायेन तें वळखून घेवंक आनी आमच्या भावार्थाचे काळजीदार परगटणार आमी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बाबा भयणीनो, बावतिस्माच्या काळान आमी 3 वस्तू घेतलेल्यो आनी सगल्यांक आमकां ह्यो बावतिस्माच्या वेळार वस्तू आमकां दितात. पयले सुवातेर पवित्र उदक आमचे शिंपडायतात, दुसरे सुवातेर एक धवी न्हेसोवन आमकां दितात आनी तिसरे सुवातेर क्रिस्माचें तेल. आमी सगळीं ह्या संवसारांत येता तेन्ना हीच बरी खबर परगटल्या म्हणून आमकां सगल्यांक यादनीक, प्रवादी आनी राजा म्हूण जेसूक मागलो ते भाशेन आमकांय मागतात. जायते फावटी घडीक आमी यादनीक कशे, जायते फावटी प्रवादी कशे आनी राजा कशे देवाचें उतर आमच्या जिवितान घडीक जायते फावटी आमी तें बरे तरेन वाचूंक ना, बरे तरेन परगटूंक ना आनी बरे तरेन आमच्या जिवितान जिवंक ना. हे वेळार आमचे चुकीचे आमी ओळख घेवया आनी देवा लागीं ताचे काकलुतीक उलो मारून बोगसणें मागुया. थोडो वेळ आमचे हात जोडून आमी ओगी रावून आमच्या पातकांचो उगडास आमी करुया.
सगलीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरे सगल्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सोम्या काकूत देवा आमच्या बापा पवित्र मुर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थारायल्या
तुजी आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता राजवो चलोयता सासणाच्या सासना. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. खोट्या मनशांनी म्हळें, तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तोर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोब तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचें उतर. आमचो जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. परतून म्हणया, परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बळान म्हाका नीट करून दी. म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उपरासल्यात. दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे फाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. खुशे मनान तुका येवन वोमतलो. तूं भोव कोनवालो म्हूण तुका वाकाणटलो. जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. बागेवोन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू, जोय निर्दुकाय आनी आपस्वार्थ आसात, तोय दुस्पोट आनी सगळे तरेचे वायट आसा. वयर थावन येता ती जानवाय पयले सुवातेर निर्मोल, त्या भायर शांत, मानसुगेची आनी बोली काकलुतीन बोल्लोली आनी बरी फोलां दिता तसली. ती तोंड पोल्योन कामां करिना, दोंगेपणां करिना. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरता, प्रमाणीकपणाचें बी वोमतात. झुजां आनी झगडीं तुमचे मोदें खंय थावन येतात. तुमचेच भितर झूज करतात त्या गोंडोवण्याची न्हय. तुमी कितें आवडेतात तें तुमकां मेलो ना म्हणटोच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेलूंक शकना. तेन्ना तुमचें मोदें तुमी झगडीं आनी झुजां करतात. तुमकां मेलो ना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तूं मागतात आनी तरी तुमकां मेलो ना कित्याक तुमच्या गोंडोवण्या फाटल्यान तें ओगडावंक वायटोव्या मोनान तुमी मागतात. देवाचें उतर हें. उद्गार. Soy
sol respora, soy sol respora, soy sol respora, soy sol. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Soy sol respora, soy sol, soy sol respora, soy sol, soy sol respora, soy sol respora, soy sol respora, soy sol. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. थंयचे भायर सरून जेजू आनी ताचे शीस गालिल्यांतल्यान वेताले, पूण हे कोणाकूच गोमलोलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मोरतूच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजो नासलें आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफार्नावांत पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगे रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कुशी आसल्यार तो सगल्या परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेंत घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाड बाबा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या 25व्या आयतारांत आसा आनी आज किरीत भाशेन लौकिकांक भेटयलेलो हो आयतार जावन आसा तुमचे पासत डे ऑफ लेटी. आयच्या दिसा किरीत भाशेन बाबा भयणीनो, दर एका आमकां क्रिस्तांवांक जेजूची बरी खबर परगटूंक एक आव्हान, चॅलेंज. आमी सगल्यांनी देवाची बरी खबर परगटची हे सगल्यांचें कार्य जावन आसा, काम. अशेंच बाबा भयणीनो, कांय मनशांनी एक सर्वे केली, जेजू क्रिस्ताक परगटूंक कितें वो कसली आडखोड मनशांक भोव करून क्रिस्तांवांक मेळटा ती ताणें सर्वे केली. ही व्हडली लँड सर्वे न्हय आसली, पूण जाबाब विचारप आनी ताचो विचार आसा ताचो जाबाब घेवप अशें तांचें आसलें. विचार जाबाब करता आसतना ही सर्वे तांणी काडली आनी सर्वे काडटा आसतना तांकां जाबाब अशें म्हणले. कांय जाणांनी म्हणलें की जेजू क्रिस्ताची शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक आमी नोकडो, कित्याक आमी जेजूची बरी खबर सांगूंक ताची शिकवणूच आमी घेवंक ना. थोड्यांनी म्हणलें आमी आयताराच्या दिसाक फकत आयकूंक वेता, समोरूंक वचना. म्हणटच मीस जालें, आमी घरा आयलीं. मिसाक आमी आमची हाजिरी दिली, उपरांत ताचे उपरांत आमी नोकडो. दुसऱ्यांनी सांगलें जेजूक परगटूंक ताचें उतर आमी केन्नाच वाचिना, म्हणटच आमी कशे तरेन परगटतले. थोड्यांनी सांगलें आमी केन्नाच दोतोनीक वचूंक ना, दोतोनीक गेल्याय जाल्यार आमी थंय दान मन दिवंक ना, आमकां फकत
क्रिस्म मेवलो, कोमियांव मेवलो, इतलेंच पुरो जालें. आनी थोड्यांनी सांगलें आमी जेजूक परगोटूंक सोदताले, पूण आमच्या वातावरणाक भिवन आमची क्रिस्ती भावां भयणां आमकां मारूंक येतात तें पळोवन आमी ताका परगोटूंक ना. मोगार बाबा भयणीनो, संवसारांत आमी बरें आनी वायट मनशां मदें जियेता. बरे मनीस किरीत भाशेन देवाची जाणवाय आसा ती दुसऱ्यांक शिंपडायत रावतात. आनी बरें करीत ते वेता आसतना जायते फावटी बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत वायट मनीस तांचेर गाराणें घालून तांकां वायट करूंक ते सोदतात. बरे मनीस आपलो वावर करीत वेतात, पूण वायट मनीस तांकां सगले निड्डुकायेन कशे तरेन नाटक करतले, कशे तरेन हे बरे मनीस आपले जिवितान हें बरें आसा तें शिंपडावपाचें बंद करतले हाचे विशीं मांडण्यो काडटात. आनी हेंच आमकां आयच्या पयल्या वाचपान जाणवायेच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा. थंयसर आमकां कशे तरेन हे वायट मनीस ह्या बऱ्या मनशां विशीं तांकां वायट करूंक चिंतात तें आमी आयकता. आनी उतरां ते म्हणटात खोट्या मनशांनी म्हणलें तो सांगता तें खरें जाल्यार आमी पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तो बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो, ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. होकमानांनी आनी व्हडव्हड्यांनी ताची परिक्षा आमी करुया. अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळून येतलें. बाबा भयणीनो, एका बऱ्या मनशाची परिक्षा कशी करची ते वायट मनीस मांडण्यो काडटा. आनी हेंच कितें बाबा भयणीनो आमी जेजू सवें घडटा तें पळयता. जेजू देवाचो पूत आसलो. आपूण दुलोब आसून देवाचो पूत जावनूय ताणें ह्या संवसारांत कश्ट व्हडवडे सुसले. आपूण दुलोब जावन आपूण ह्या संवसारांत निर्मोळ जावन ताका बाबा भयणीनो कश्टां व्हडवड्यां उदेशी तांणी ताका मारलो. कसो मारलो? लोजेचें फॉर्मण ताचेर मारलें. ह्या कश्टां व्हडवड्यां वरवीं ह्या जेजून बरेंपण शिंपडायलें आनी तुका आनी म्हाका बाबा भयणीनो सोडवण फावो केली. सोडवणूच न्हय, आपूण पुनर्जिवन जावन मरणाचेर ताणें जैत व्हेलें आनी तुका आनी म्हाका तारोवन फावो केलें. तर बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत बरें आनी वायट आसा तेन्ना जेजूक हीं उतरां बाबा भयणीनो सोर करून खिरीत भाशेन ताच्या जिवितान घडटा तें आमी पळयता. आनी एक जेजूचो पाटलावदार कसो तूं आनी हांव जेन्ना शुभ वर्तमान परगटूंक वेता तेन्ना आमकां सगल्यांक होच दुमाडो आसतलो. ह्याच जिवितान आमकां दुमाडो मेळटलो. आमकांय कश्ट व्हडवडे आसतले. शुभ वर्तमान परगटूंक वेता तेन्ना दुसरो आमकां बऱ्या उतरांनी पाचारचो ना. खोटो मनीस आमकां ह्या संवसारांत कश्ट दुमाडो दितलो म्हूण आमकां आदी फुडेंच बाबा भयणीनो हें जाणवायेचें पुस्तक जेजूच्या ह्या मरणा उदेशी आमकां तयार करता. आयचें दुसरें वाचप बागेवन जाकोबाचे चिटींतलें वाचप आमी घेतलां. आनी थंयसर बाबा भयणीनो कशे तरेन बरी जाणवाय जावं ती सर्गीची शिकोण आनी संवसारी शिकोणे मदें कसली अंतर आसा ती बागेवन जाकोब आमकां सांगता. आनी काय बरो ती उतरां म्हणटा, जंय निड्डुकाय आनी आपस्वार्थ आसा थंय दुस्पोट आनी सगले तरेचें वायट आसा. ही संवसारी जाणवाय घेवंक मनीस जायते फावटी वावुरतात. संवसारी मान, संवसारी व्हडपण, संवसारी पदवी जेन्ना मनीस घेवंक आपूण आपल्या मनांत तो येवशिता तेन्ना सर्गीची बाबा भयणीनो सगली शिकोण आसा तो विसरता. पूण सर्गीची शिकोण कितें? वयतान येता ती जावन आसा जाणवाय पयली. आनी थंयसर जेन्ना सर्गीची शिकोण आनी जाणवाय आमी घेता तेन्ना ती निर्मोळ, शांत, माणसुगेची आनी बोली काकलुतीन भरलेली आनी बरी
फोडां दिता तसली जाणवाय. म्हणटकूच आमी तर बाबा भयणी संवसारी जाणवाय घेवंक पावली जाल्यार आमकां फकत निड्डुकाय आनी आपस्वार्थ दिसती पडटलो. पूण सर्गीची जाणवाय तर आमी घेतली जाल्यार आमचे भितर शांती, आमचे भितर बोली, आमी सगलीं काकलुतीन आनी आमी सगलीं बरीं फोडां दिता तसलीं मनशां जावंक पावतलीं. इतलेंच न्हय, आमी तोंड पडून काम करिना, दोंगेपण आमी करिना, कित्याक आमचे भितर ही सर्गीची शिकवण, ही सर्गीची जाणवाय आमी आपणायता. आनी हाका लागून बागेवन जाकोब म्हणटा, झुजा आनी झगडीं तुमचे मोदें खंय तावन येतात तें तुमी जाणा जायात. तुमचे मोदें दुस्पोट कशी येता, कित्याक तुमी संवसारी वस्तूंक लोबदल्यात. संवसारी मान तुमकां जाय, संवसारी पदवी तुमी आपणावंक दिसपट्टी वावुरतात. आनी असलें करता आसतना तुमचे मोदें शांती आसची ना, तुमचे मोदें मोग आसचें ना, तुमचे मोदें खालती जावंक तुमी वावुरची ना. जेन्ना तुमी तुमचे मोदें उंचली शिकवण घेतले तेन्ना तुमचे मोदें मोग, शांती आनी खालतीकाय आसतली. आनी तेन्नाच तुमकां बाबा भयणीनो सगल्यांक शांती करपी मनशां आनी शांत करूंक तुमी वावुरतात आनी प्रमाणीकपणान जियोंक तुमी वावुरतलीं. कित्याक जेजून आपल्या जिवितांत शांती हाडली. जेजू प्रमाणीक कसो जियेलो, एक शुभ वर्तमान परगटणार आपल्या जिवितांत दुसऱ्यांक शांती परगटता. एक शुभ वर्तमान परगटणार आपल्या जिवितांत प्रमाणीकपणान जियेता. आमकां बावतिस्मा वरवीं हे 3 कार्य दिल्ले आसात. एक याज्ञीक कसो, एक प्रवादी कसो आनी एक राजा कसो जियो. जेन्ना हांव म्हज्या जिवितांत एक याज्ञीक कसो जियेता, देवाचें उतर हांव दिसपट्टी वाचतां, जेन्ना हें देवाचें उतर हांव खरेंच शांतीन दुसऱ्यांक परगटूंक बाबा दिसपट्टी तोखूस घेता आनी हें परगटल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत हांव जियेता, प्रमाणीकपणान हांव दुसऱ्यांक तें सांगता आनी जियोंक वावुरता, तेन्ना की बाबा भयणीनो ताचो फोड सगल्यांक, म्हाका आनी आमच्या समाजाक मेळटा. हाचें शुभ वर्तमान, मार्कूचें शुभ वर्तमान आमी घेतलां आनी थंयसर आमी बाबा भयणीनो पयल्या वाचपान आसात तेंच आमी पळयता. पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन जाणवायेचें पुस्तक सांगता खोट्या आनी बऱ्या मनशा मदें कसली अंतर आसा ती. आनी हेंच शिसा मदें बाबा भयणीनो जाता तें आमी पळयता. न्हय, शिसा मदें जेजू सांगता खोटे मनीस आपल्याक कितें करतले, कित्याक हांव ह्या संवसारांत आयलां कश्ट दोग कशें सोंसूंक जाय तें जेजू आज ह्या शुभ वर्तमानांत सांगता. मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मोरतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनः जिवूं जाता. जें कितें वायट म्हजे सवें करतले तें बरेपणान हांव तांकां परतून दितलो. जो मनीस म्हाका कश्ट दोग सोंसूंक व्हडवडे म्हजे त्रास घालतलो तांकां भोगसून हांव पुनः जिवोन जावन सगल्यांक सोडवून हाडटलो. आनी बाबा भयणीनो आयच्या बागेंत दुसऱ्या वाचपान मेळटा ती सर्गीची जाणवाय कशे तरेन शिसांनी आपणावची ती जेजू तांकां दाखोड करता. कित्याक शीस संवसारी जाणवाय आपणूंक सोदतात, शीस संवसारी मन घेवन भोवंक सोदतात आनी तांचे मदें वाद विवाद जातात. ह्या शिसा मदले पेद्रो म्हणटा हांव व्हडलो, जुआंव म्हणटा हांव लागशिलो जेजूचो मोग करनार, बार्तोलोमेव म्हणटा हांव सगलें जाणा, जेबेदेवाचे पूत म्हणटात आमी उजव्याक दाव्याक बसतले. संवसारी मान बाबा भयणीनो ते आपणावंक सोदतात. ते वेळार जेजू तांकां म्हणटा तुमचे मदें वाद विवाद जाता तो कसलो, आनी ही उतरां 12 जाणांक आपोवन म्हणटा कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगल्यां परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकर जावचो. भाव भयणीनो, दुसऱ्यांची चाकरी करूंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमकां अवघड. ही जाणवाय आपणावंकूच पयले सुवातेर आमकां कठीण लागता. आमच्या घरांत आमी घडये आमच्या घरच्यांची सेवा करीत,
पूण एका भिकाऱ्याची तो सेवा करूंक आमकां सांगत, एक गरीब मनशाची सेवा करूंक आमकां सांगत आमी हांकडेतांव. कित्याक संवसारी जाणवाय आपणावन आमी आसांव. सर्गीची जाणवाय शांत, दुलोप आनी खालती कोत्ता ती जाणवाय. सर्गीची जाणवाय आमकां सगल्यांक एकामेकाक सांगातान हाडटा तसली जाणवाय. सर्गीची जाणवाय एकामेका मदें शांती हाडटा तसली जाणवाय. आयच्या दिसाक आमकां करपा मागुया. जेजू एका भुरग्याक हाडटा आनी तांचे मदें उबो करून म्हणटा, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. इफ यू वॉन्ट टू बी the inheritors of the kingdom of God, be childlike. तुमचे मदें खालतीपण आसचें, तुमचे मदें शांती आसची, तुमचे मदें मोग वचचो आनी एकामेकाक भावपणान मोगान शांती जेवन हें सुर्गीचें राज तुमी विस्तारूंक वावुरचें. आयच्या दिसाक आमकां लौकिकांक आनी आमकां सगल्यांक जेजूचे बरे परगोटणार कशें ताची खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक आमी वेतांव तेन्ना हीच करपा मागुया. आमी शांतीचे दूत जावं, आमी मोगाचे दूत जावं, आमचे भितर खालतीकाय आपणावन तीच बरी खबर जेजूची आमकां दिल्या ती दुसऱ्यांक शिपरावंक आमी वावरूंक. हीच करपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं उबी समवलो, आंकवान मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें खूश सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका हिंबिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात सोडलो, सोर पदवीदार देवापाच्या थंय तां जिव्यांत मेल्ल्यांची उंचबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातक्यांचें भोगसुणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. बाबा भयणो, आमी लौकीक कशी आमकां एक किरीत कार्य आसा म्हूण ओळखून घेतलां. हें कार्य फुडें व्हरूंक आमकां आदार मागून आमची मागणी देवा बापाक आतां आमी उबारुया. लौकीक पावार्थ्यांक पवित्र स्नाना दिसा तावन एक केरीत मन्यारपण आसा म्हूण पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वळखून घेवंक आनी तें मन्यारपण फुडें व्हरूंक तांकां तेंको दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. राजकीय आनी समाजीक मोल्यार आपलें मन्यारपण चलयतल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणींनी समाजा सवें आनी सगळे मनशा सवें आपली जबाबदारी मोगान पाळूंक आनी जेजूक परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी एक एकल्यान आमच्या क्रिस्ती धर्माची ताबन आसतना वळख घेवन आनी शिबिरांनी वांटो घेवन आनी फिरकोचेंत आसलेल्या संस्थींनी मिसल जावन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आनी आमकां आयती कोर म्हूण बापा लागीं मागुया.
सान फ्रांसीस शावेराचे रिलेकाचे दबाजीक दाखोवण्याक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमची तयारी चलता. आमी एकल्यान आमची खासगी जिविताची नवसरणी करूंक आनी अशें आमचे कुटुंब आनी आमचो समाज नवो जावंक म्हूण देवा लागीं मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरया. मागुया जी कोण पिडेंत आसात ताणें आपणा खातीर मागूंक लायला. मागुया आयची मिसाची मांडावळ करतात ते दोनी सॅक्टरां पासत. मागुया आमची बाबा भयणां भोव करून आमची तोरणाटीं किरीत भाशेन जेजूच्या ह्या आपोवण्यांक ताणें उलो दिवन आपलें जिवीत जेजू खातीर भेटोवंक तांचे खातीर मागुया. मोगाळ बापा, ह्यो आमच्यो खालत्यो गरजो दोयेन मानून घे आनी आमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत करून जेजूचे बरे खबरेची परगोटणार आमकां कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गीत घेऊया. C20 पेज नंबर 36. C20. मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या शुभेच्छा नावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पोर आमच्या बापा तुजे पोजेची देणी प्रोसून जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोफे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सूर काडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून गेल्ली तोरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पोदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुतान पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सुपूर्णायेन एक तशींच तीं सुपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठायताय
तुज्या जिनसांवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूताच्या दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Soldani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, उत्सुकी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय, उत्सुकी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक बिच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसोन मेडच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गोट पोर गोटुया. Gesù mio una pata, ani che caci te pietà, dit let mati, tu vuoi vai so, ami tu बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुवणी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवड्याक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी शागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पोस जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून धरून दिता. सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर पदवीदार बापा, सोर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूचे बरी खबर आमी परगोटणारां कशी ह्या संवसारांत बरी खबरेची परगोटणारां जावं आमकां ल्हानविकायेची गरज, शांतीतायेची गरज. बऱ्या मनशां भाशेन आमी सगल्या वायटांक झुजूंक संवसारी जाणवाय न्हय पूण सर्गीची जाणवाय आपणावंक आमकां जेजू उलो मारता.
पुरायच्या दिसाक हेंच मन घेवन जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं गावून आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थालीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां दिवा दया करून ही जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान नोतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासूल की तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय रासूच चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची खालतिकायेन शांतीन आनी मोगान आपली खबर परगटूंक हो जेसू आमकां उलो मारता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्यात भितर मेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमऱ्या वेडार गीत घेवया. D26 पेज नंबर 61. D26. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमच्या अस्कोतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां धोयन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. असे बसुया. लोगनाची चीट. देवाचे कृपेन काजा जाता कामिलो आमाशीन देसा पूत सोंपलेल्या दोमिंगोस रुदोल्फ देसा आनी सोंपलेले पावलिना दा क्रूज रावता पारीस पूण सद्याक रावता आतां आल्तो दाबोली. तो लग्न जाता जेनिस मिशेल फेर्नांडीस, दू बाल्तजार फेर्नांडीस आनी सुजाना फेर्नांडीस रावता बँड्रा मुंबय. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें आडकोड आसल्यार तुमकां सांगूंक दिवंक कायदो आसा. सुमानाची कार्यावळ. गेल्या आयताराक आमचे इगोर्जेन कलेक्शन जालां 27,420 रुपया, 27,420. फुडल्या आयताराक 3 मिसां. पयले मीस तयारी मांडावळ करूंक होली फॅमिली समुदाय नाकेली 6:30 वाजता. दुसरे मीस 8 वाजता मारिया इमाकुलाद समुदाय रेजिना मदीं. तिसरे मीस 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस आनी दोतोन. येता त्या बुधवारा दिसा पवित्र संस्काराची बोजवण जावची ना. शुक्रारा दिसा सकाळची 6:30 वाजता जातली. सुत्रायदोची येता त्या बुधवाराक जावची ना, पूण मंगळारा दिसाक 24 सप्टेंबराचेर किरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यांचो पिलग्रीम क्रॉस आनी पोर्ट्रेट ऑफ मदर मॅरी आमचे इगोर्जेन येता. लोकांनी इगोर्जे लागीं सांजेच्या 6 वाजता येवचें म्हूण आमी मागता. येताना तुमी तुमचे बरोबर वात्यो आनी तुमकां मागणी व तुमच्यो विनोती पॅटिशन्स आसा ती बरोवन हाडची. उपरांत ती आमी सगळीं देवा मुखार दवरून ती मागीर आमी जोडयतले.
कॅन्डल पेटोवन लोकांनी किरीत भाशेन ह्या खुर्साक आनी इमाजीक आमी किरीत भाशेन येवकार दिवचो. उपरांत आमचे इगोर्जेन एडोरेशन जातलें. आमी जाणा इगोर्जांनी ह्या दिसांनी हो पिलग्रीम क्रॉस भोंवता म्हणटच आमचे इगोर्जीन तो 24 तारखेर येता. म्हणटच एडोरेशन जातूच हो खुरीस मागीर सांताक्रूज दाबोली कॉपेलांत हांगा व्हरतले आनी थंयसर मागण्यांची रीत जाल्या उपरांत परतून तो खुरीस आनी ती इमाज आमी आमचे इगोर्जेन हाडटले. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा दिसा आमचे इगोर्जेन 6 वाजता इंग्लीश भाशेन आनी दाबोली कॉपेलांत 6:30 वाजता जातली. जमाती समुदायाचे भाशेन आयचे दिसा फादर आग्नेस समुदाय आसूय जेम्स डिकॉस्टा हाचे घरांत 5 वाजता. 22 तारखेर सेंट इग्नेशियस द लॉयला समुदाय एलिगांसा लिडिया फेर्नांडीस हाचे घरांत 5 वाजता. किरीत भाशेन आमचे इगोर्जीन मिसां आसात. 25 तारखेर 7 वाजता सोंपलेल्या सेबास्त्यान आझारेदो हाचे 7व्या दिसाचो उगडासाचे मीस. 28 तारखेर 7 वाजता प्लावतिला रिजिना कुतिनो म्हयन्याचो मीस. आमचे इगोर्जेक देणगी आयल्यात ते भाशेन एका बऱ्या देखणारान किरीत भाशेन 5,000 दिल्यात, एका बऱ्या देखणारान 3,000 दिल्यात. तशेंच गूड सॅमेरिटन फंडाक 5,000 दिल्यात. कार्जंतान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी किरीत भाशेन सान फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर पडूं म्हूण आमी मागता. बाबूंनो, आमची फिरगोजेक फिरगोज खोशी स्थापल्यार 400 वर्सां भोंवतात 16वेर ऑक्टोबराचेर. म्हणटच किरीत भाशेन आमी त्या दिसाक उक्तावणी करता हे 400 वर्सांची. हे उक्तावणीचे मीस सांजेच्या 5:30 वाजता जातले. भोवमानेस्त आदारी आमचो बिस्प सिमांव फेर्नांडीस मिसाची भेट समारंभतलो. मांडावळ करपी 400 वर्सांची कमिटी. किरीत भाशेन त्या दिसाक तरणाट्यां लागीं आनी हेर दुसरे आसात तांकां आमचो एक उलो. तुमी त्या दिसाक कॉयर करूंक किरीत भाशेन येवचें म्हूण आमी मागता. म्हणटच दोज हू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट फॉर द कॉयर तुमी तुमचीं नांवां दिवचीं. स्टीवन वाज हाचे कडेन 5 ऑक्टोबराचेर लास्ट डेट आनी प्रॅक्टीस मागीर कंपल्सरी आसतली. 4 तारखेर ऑक्टोबराचेर पॅट ब्लेसिंग आमचे इगोर्जेच्या आंगणान जातलें 4 वाजता. रेजिस्ट्रेशन शूड बी डन थ्रू गुगल फॉर्म्स. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांतान आमचे इगोर्जेन मिसां 2 मिसां जातलीं. आतां आमची 3 मिसां जातात आयताराक. येता ऑक्टोबरांतांत आमी सदांचे परी 2 मिसां करतले. पयलें मीस जातलें 7:45 आनी दुसरें मीस जातलें 8:30 वाजता. हें दुसरें मीस जाता तेन्ना हें दुसरें मीस भुरग्यांचें मीस. आमी जाणा 8 वाजता हांगासर आतां लोक येता, भोव थोडो येता. म्हणटच आमच्या भुरग्यांची दोतोन ताचे उपरांत जातली. 8:30 मीस आनी ताचे उपरांत भुरग्यांची दोतोन जातली. आयच्या दिसाक ह्या गोराब्यांनी सायबिणीची भेट जातली. तांचे खातीर आमी किरीत भाशेन सायबिणीचो आशिर्वाद मागता. नाकेली अवरोरा मिश्किता, देवसोआ पिकेन सांतान फेर्नांडीस, दाबोली अंजेलिना फेर्नांडीस, होली क्रॉस वियोलेता रॉड्रिगीस, आल्तो दाबोली नेफा गोमिस, बिहायंड NSD विक्टोरिया गोडाय, रिजिना मुंदी जॉन फरिया आनी आल्तो चिकाली मार्ता कवलेकर. आमची भयणो किरीत भाशेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स आसात ती कोमयाव घेवन येतली आनी किरीत भाशेन बाबा भयणीनो आमी दुयेंतीक तयार दवरची तांकां कोमयाव घेवन येवंक. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदवेदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडपकार. शेवटाक गीत घेवया. F6 पेज नंबर 88. मागणे. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचे नदो तिराव ताचे मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो निरादीक परगोटनास जालो.
ताच्या रेलिकेची दबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना तुवीत खुर्साच्या बलान आमचो एकचार तिराय तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशुद्धीक मोनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमची पावलां उसवाडाय अशे पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारा आमकां कोर. आमीन. Ci